शेनवार रातच्या वेळार पुराय गोंय इश्टराच्या मुडात असले आणि त्याच वेळार शॉकात बातमी आयली। शिरंतरांनी संगीत भरसल्ल्या गोंयचे 32 वर्सांचे व्हायोलिन वादक सान्या कोता संवसाराक अंतरले। 2 म्हयने न्युमोनिया कडेन झुजतल्या सान्यान बेल्जियमाच्या हॉस्पिटलांत निमणो श्वास घेतलो। तिचे कुडीचेर गोंयांत निमणे संस्कार जातले। शुबर्ट आणि मेक्सिकोताची सान्या धू 4 वर्सांच्या आसतनाच ताची बोटां व्हायोलिनाचेर भोंवपाक लागली। आदी शारदा मंदिर आणि उपरांत धेंपो कॉलेजीत शिकता आसतनाच ताणें व्हायोलिन वादनाचेर प्रभुत्व मेळयलें। 12वी मेरेन गोंयांत शिकले उपरांत फुडल्या शिक्षणा खातीर ते जर्मनी आणि बेल्जियमाक गेले। सध्या ते बेल्जियमांतल्या एका राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रांत व्हायोलिन वादक म्हूण काम करताले। तशेंच ते थंय व्हायोलिन शिकयताले बी। I started at the age of 4. We were living in Germany first, so I started conservatory in Hamburg. Later, when we came to Goa at the age of 12, I studied with Mayra Schroff. She's living in Donaupaul as well. So I like playing in orchestras and doing chamber music and basically the violin pieces. She was exceptionally lucky because she had a very good teacher in Mayra Schroff. I see. Yeah. But then there are other aspects of and Margarita Miranda is a piano teacher. So in that sense we were very fortunate. ब्रुसलच्या सेंट ल्यूक्स हॉस्पिटलात ताका मरण आयिल्ल्याचे वाचले उपरांत फेसबुकाचेर ताका आर्गां ओपपी संदेशांचो पावस पडलो। हातूंत पॉप स्टार रेमो फर्नांडीस, फॅशन डिझायनर वेंडल रॉड्रिग्स, गायिका सोनिया शिरसाट, योलांडा डिसोजा हांचोय आस्पाव आसा। गोंयचो आघाडीचो संगीतकार आर्मांडो गोन्साल्विसान गोवा 365 कडेन आपल्यो भावना उक्तायल्यो। I know Sania Kota for a long time, from the time she's been a little girl, an amazing musician, a lovely girl, a person of spirit, and certainly not the type of person who should have gone at such a young age. I feel terrible for a father who has given his all, his father and mother has given their all to keep her in Europe for the last 12-13 years. From the age of 19-20 she's been there. Excellent girl, fantastic person, a great star of Goa, a diamond on Goa's crown. It's a very sad thing for us that we have lost her. सध्या सान्याची फामील जर्मनीत आसा। ताची कूड गोंयांत हाडपाचे ती यत्न करतात। मूळ गांव आक्षी सिमित्रेंत ताचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले। आयकुया सान्याचे व्हायोलिन वादन आणि आमी ओपुया ताका आर्गां। पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।